आज सर आमकां अडीच वर्सां जालीं, 2.5 म्हयने जाले, 2.5 वर्सां जाली सॅलरी टायमार मेळना. म्हणजे रेगुलर सॅलरी आमची आताची 7 तारखे पयलीं आसता ती आमकां मेळना. केन्ना ती 30 तारखेक दितात, केन्ना दुसऱ्या म्हयन्याक दितात. अशें रेगुलर चालू आसा. ताका लागून आमी आयज सेवांक मेळपाक येयले. सॅलरी जायना त्या कारणान पी एफ मेळना. LIC प्रॉब्लेम आहा. LIC आमकां हप्ते आमचे LICचे वचना आनी आमी लोन बी आहा. सॅलरी टायमार ना मेळ्ळ्या कारणान आमकां थंय पेनल्टी बसता बँकांनी बी. अशे प्रॉब्लेम आमचे आहात. आतां आमी ताका लागून जीत सरा कडेन गेल्ले. जीत सरान आमकां CMची अपॉइंटमेंट नेवन दिली आनी आमकां जीत सर डायरेक्ट आपण घेवन येयलो. तेणी आमचे ते एक काम केलें. आनी दुसरें आमकां CM सरान सांगलें की आतां जे गोवा गव्हर्मेंटाचे मेडिसिनाचे ऑर्डरी आहा ते तुमकां दिता अशें आमकां एश्युरन्स दिला. ताका लागून आमी थँक्यू म्हणटा CM सराक आनी जीत सराकूय थँक्यू म्हणटा. पूण हे बंद केन्ना जालें तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें? बंद अशें कंप्लीट जावंक ना. आमकां मदीं मदीं गोवा गव्हर्मेंटाचे ऑर्डरी मेळटात पूण जशें मेळपाक जाय तशें मेळना. बरं तुम्ही किती सप्लाय करताले ऑर्डरी म्हणटा पळय तुमी? आमी गोवा गव्हर्मेंटाक मेडिसीन आमचे खूब गरजे फेरिकॉन फोर्ड आहा, हे आपले डायरॉल आहा, कॅप्सूल आहा, सर्कॉफ सिरप आहा, अशें आमचे खूब मेडिसीन आहा. बंद कित्याक गेले? कितें रिजन कितें सांगलें तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट HLLान घेतले न्हू, ते तेंच्यांनी रिन्यू करूंक ना. HLLान ही कंपनी घेतली आयज 11 वर्सां जालीं. तेंच्यांनी हे ऑर्डर्स काय आसले न्हू, भायले सुद्दां ऑर्डर आसले आमचे तेलंगणा, कर्नाटका, AP गव्हर्मेंट, ते तेंच्यांनी रिन्यू करूंक ना. आनी आपूण आतां स्वता ते कंपनीक हे करिना, जास्त इनवॉल्व जायना. ते कितें म्हणटात, तुमी JPL कंपनी ही आमची सबसिडियरी कंपनी पूण अशें HLL म्हणटा. तुम्ही हांगा कमया आणि तुम्ही तुमचो सॅलरी हे करा, ॲडजस्ट करा. तेंच्यांनी काय ऑफिसर हयसर धाडलेले आहा चलोवपाक. CO, डेप्युटी CO अशे 8 तेंचे ऑफिसर आहात हांगा काम करतात. तांकां 1 तारखेर सॅलरी तांकां रेगुलर 1 तारखेक सॅलरी घालतात आनी आमकां ते अशें सांगतात की तुमी हांगा कमया आनी तुमची सॅलरी पळया. ही कंपनी आहे न्हू 14 वर्सां पयलीं EDC म्हणजे पर्रीकर सर असताना कॉम्रेड असताना त्यांच्यानी ती कंपनी HLLला दिली. हिंदुस्थान लेटेक्स केरला सरकार ते तिकडे आज त्यांच्याकडे 84 EDCन 85% शेअर त्यांच्याकडे आला होता HLLकडे. पण आता तरी असताना पण हे अजून गोवा गव्हर्मेंटाच्यानी डिपेंड रावतात ते मॅनेजमेंट. ते म्हणतात गोवा गव्हर्मेंटचे ऑर्डर घ्या तुम्ही चलया असे सांगतात. गोवा गव्हर्मेंटाची ऑर्डरी ना म्हणून आमी तुमकां सॅलरी घालूंक शकना म्हणटात. आनी आमचे जे प्रोडक्ट आहा पळय ते लोन लायसनाक ते आपूण भायर काडटात आनी बिजनेस पॉलिसी करतात आनी जे फंड मेळटा फक्त आपले हितून जमा करतात. आमचो प्रॉब्लेम काय आहा, आमकां ते ऑर्डरी बी खंय काडूंक आमकां टायम टू टायम आमची सॅलरी आमचे जे काय ग्रेव्हन्सीस आहा ते सॉल्व करपाचे तेंच्यांनी इतलें. ओके सेटलमेंट आमचो आहा आनी आमकां इतलें दिसता की आमी जो सेटलमेंट घातला पळय सेटलमेंटाक लागूनय ते हे कितलो स्टाफ आहा तुमी? आता 120 आहा. 120 जेन्ना HLLाक हँड ओवर केल्ली तेव्हा 240 वर्कर्स ते. तितूंतले आतां थोडे रिटायर जाले, थोडे एक्सपायर्ड जाले. आणि आता आमचे CMA कडे डिस्कशन झाला. तो डिस्कशन इतलेंच जाला की जो आमचे कॅब एग्रिगेटर तो आमी स्क्रॅप करपाचो मागले. आनी CMAन ऑलरेडी सांगला तुमकां जाय तशें जातलें. एक कॅब एग्रिगेटर आमी कशेंच हाडचें ना म्हणून सांगलें आतां. पण ते पेपरारूय तेणी सांगलेलें की हे खंय तरी तेजेर तोडगो काडटलो म्हणून. आतां आमी तेजेर डिस्कशन करून ते आमकां सांगलां ते कशें दिवपाचें न्ही. आपलो उतार म्हणून सांगलें आपल्याचेर विश्वास दवरा म्हणून. सेकंड सांगलें आनी आमी रेटीचे रेट तुमकां जाय तशी रेट जातली म्हणून तुमच्या वांगडा बसून आमी ती रेट थारायतली म्हणून. रेट इक्वल जातली म्हणून आमकां. रेट जाय तुमकां तशी म्हणजे कसली रेट कशी जातली? टॅक्सीची रेट कितली ती जातली? ते आमी पॉयंट टू पॉयंट कितें आहा ते पळय गव्हर्मेंट नोटिफायड रेट आणि ती रेट आमकां जाय पळय तशी आमी बसून थरयतले. ओके पूण ॲप तेणी जायोच म्हटलो. पूण आमी ॲपाक आजुनूय सांगता ॲपाक आमचो आजुनूय येवपाचो. आमी ॲपाचेर येवपाक ना. आमी ॲप आमकां कसोच नाका आनी ॲपाचेर आमी येवचे ना. ॲप फिजिबल ना आसा ते आमकां गोंयांत. पळय आमी कितें सांगला CMान आमकां सांगला उलो या बसया आनी करया प्रॉब्लम सॉल्व म्हणून. आमी त्या हेजेर आमी भायर सरले. आमी उलयतले डिस्कस करतले आनी मागीर कितें तें थरयतले.
आतां डिस्कशन कितें आता सीएमान आमकां कितें सांगला ॲप एग्रिगेटर कसलेच गोंयान हाडचे ना, ओला हाडचे ना आणि उबरूय हाडचे ना. सिस्टम कितें आहा ते सगळे टॅक्सीकारा वांगडा आमच्या सगळ्या गोंयच्या टॅक्सीकारा भावा वांगडा बसून सगळे डिस्कशन सॉल्व करतलो सांगल्या. आणि आमचे मानवेंतसून आमचे MLAन आमकां सगळ्यांक घेवन सीएमाचे अपॉइंटमेंट घेवन सीएमा कडेन आमकां सांगलें कितें आमचे टॅक्सीचे प्रॉब्लम सॉल्व करता आमचे कडेन. ॲप एग्रिगेटर हाडचे ना सांगला इतलेंच. ओला उबर हे कितें येवचे ना म्हणून त्यांनी सांगला रेट तुमकां जाय तशी घातली आमकां जाय तशें आमी उलोवन आमी बसून आमी रेट आसा न्हू ती स्टॅनार मारतले आमकां पॉयंट टू पॉयंट रेट आमकां जाय. पूण फाल्यां ते सामान्य मनशाक परवडना जाल्यार ती रेट आयकून तुमकां घे जाय. सर, आयकून घे. आमी डिस्कशन करतले, आयकून घे. आमी डिस्कशन करतले, सीएमान आमचे बसून उलयता म्हणून सांगलें. आमी डिस्कशन करतले आनी मागीर आमी सांगतले इतलें. आनी आमकां कितें सांगपाचें आमकां जाय तशी म्हणजे गव्हर्नमेंट नोटिफाय करतलो रेट. गव्हर्नमेंटान जी नोटिफायड केल्या उपरांत जी रेट थारतली पळय ते आमकां विश्वासान घेवन करतले. डिजिटल आमचे वेबसायट न्हू पॉयंट टू पॉयंट रेट दितले आमकां सांगलें सीएमान सांगला पॉयंट टू पॉयंट रेट दितले. आमी ॲप एग्रिगेटर ओला उबर हाडचे ना.